हॉकी ग्राउंड एक्वायर केल्लो गव्हर्मेंटान तेजेर डाबरी हाडून घातल्या, गार्बेज हाडून घातल्या आनी ती काडपा जाय आनी ती साफ करपा जाय आनी गव्हर्मेंटान तो हॉकी ग्राउंड लोकल लोकांक करून दिवपा जाय. आयज हांव फातोड्डा आमचो प्रॅक्टीस ग्राउंड आहा तेजे सायडीर आसा आनीक हो जागो हॉकीक गव्हर्मेंटान एक्वायर केल्लो जायतीं वर्सां जालीं. पूण हाज्या ग्राउंडाचेर सर्कस येताली, सर्कस पळयली आनीक जेन्ना प्रायम मिनिस्टर मोदी आयलो तेन्ना हांगा पार्किंग केल्लें बस स्टँड पार्किंग केल्लें, बस हांगासान सोडिल्ल्यो. तेन्ना तो निवळ आशिल्लो. आतां हो गार्बेज येवन सारको डॅम जाल्लो आसा. जेन्ना हॉकी ग्राउंड एक आमचे ईस्ट सायडीन जाल्लो आहा तोच एक आमचो बरो हॉकी ग्राउंड करचो. आनीक गव्हर्मेंटाक म्हजी विनंती, आनीक वो कचरो हाडून हांगा उडयता, तो कचरो कितलो डंप जाल्लो आसा. आनीक ते सायडीन फिश मार्केट आसा आनीक फ्रूट सगळे विकता आनीक हे सगळे पोल्युशन उजो घातिल्लो आहा. उजो घातला आनीक तो सगळो धुवर तो ते सायडीन आमचे मार्केटान फ्लो जाल्लो आसा. म्हाका गव्हर्मेंटान हाजेर निश्चेध मारपाक जाय आनीक जाता तितले हो हॉकी ग्राउंड नाजाल्यार कितेंय गव्हर्मेंटाचो एक बरो प्रोजेक्ट कसले डिपार्टमेंट प्रोजेक्ट हांगा हाडचो ना जाल्यार आमचो हॉकी ग्राउंड करचो. आमची एक गव्हर्मेंटाक लागीं विनंती. आनीक म्हाका दिसता गव्हर्मेंट करतलो म्हणून. जेन्ना एक मारगांव सिटीन व्हडलें डॅम जाल्लें अशें दिसता जाल्यार हांगा व्हडली इंटरनॅशनल गेमी जाता, आमची ISL जाता, IPL नॉट IPL ISL जाल्ले आसा. आनी जेन्ना फॉरेन कंट्रीचे गेम येता तेन्ना फाटीं आमची ज्युनियर फॉरेन आमगेले अंडर-17 वर्ल्ड कप जाल्लें आसा. तेन्नाय लोकांक हांगा दिसता जे कितले आमचे ग्राउंडा सायडीन कितले डस्ट आहा तें पळोवंक मेळटा. तें वाचलें पळोवंक नाका, अशें बरें जावचें अशें गव्हर्मेंटा कडेन विनंती. स्पोर्ट्स ऑथॉरिटीन आमचो जो फाटल्यान जागो आसा तो हॉकी ग्राउंडा खातीर एक्वायर केल्लो. पूण कितलीं वर्सांच जालीं हाजेर कांयच जावपाक पावलें ना. ताका लेवलिंगूय केल्लें, भरून काडिल्लें. एक्चुली तें ओपन फील्ड पूण तें एक्वायर करून मागीर भरूनय काडिल्लें. जेन्ना PM मोदीची हांगा मिटींग जाली तेन्ना हांगा आनीक लेवलिंग करून बरे भशेन थंय बस स्टँडी केलो. हांगच्यान बसी वचपाक लागले, सगळो बस स्टँड हांगच्यान ऑपरेट जातालो, जो KTC बस स्टँड आसता. ताजे नंतर हांगा जो ओपन स्पेस तसोच उरलो. पूण ऑथॉरिटीन तेन्ना कांयच केलें ना आनी हळू हळू लोकांनी चान्स घेवन हांगा डॅब्री उडोवपाक स्टार्ट केली. ती म्हणजे ती मडगांवची म्युन्सिपालिटीची जे ड्राय वेस्ट येताली ते तांणी हांगा उडोवपाक स्टार्ट केलें आनी लोकांक ओपन चान्स पडलो की हांगा एक डंपींग यार्ड जावपाक. मोठ्या प्रमाणान हांगा ड्राय वेस्ट, मागीर डेब्रीज, कोण लाकडां अशें सगळें सामान उडोवपाक लागले आनी आनीक करपाक लागले की लाकडां उडयलीं की ताका रातचें हाडून उजो घालप. ताजे नंतर अशें करून 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 आतां हांगा एक रान जाल्लें आसा मोठें, ताजेर झाडांय वाडिल्लीं आसा आनी हॉकी ग्राउंड जावपाचो तो तसोच उरला. स्पोर्ट्स ऑथॉरिटीक जेन्ना विचारलें ते म्हणटात आमचे प्लॅन चालू आसात, आमचे मॅपींग चालू आसा, आमी आनीकय प्रोजेक्ट हांगा करपाक सोदतात. पूण अजून पर्यंत काय हांगा ग्राउंड जायना. अशे कितलेशे स्पोर्ट्स आसात तांकां ग्राउंड ना. हांगा लागींच धाकले भुरगे स्केटींग खेळटात. मोठ्या प्रमाणान गोंयचे भुरगे स्केटिंगाक पार्टिसिपेट जातात, मेडलाय काडटात. ते तांकां स्केटिंगाक ग्राउंड नाशिल्ल्या कारणान ते HGPDAचे जो पार्किंग लॉट आसा थंय सांजे मागीर डांबरी रस्त्याचेर प्रॅक्टीस करतात. सो एटलिस्ट गव्हर्मेंटान हॉकी जर करना जाल्यार थंय हांगा तरी एक बारीकसो स्केटींग ग्राउंड करून हांगा निवळसाण करून ते भुरग्याक दिवचें. ताजे प्रमाण ती प्रॅक्टीसूय करपाक बरी भशेन पावतली अशें आमकां दिसता. लोकूय अशें उलोवन दाखयतात की हांगा एक तर कसलोय तरी ग्राउंड करचो जाचे प्रमाणे ताचो त्या जाग्याचो उपयोग जातलो. हो बेगींतले बेगीन करपाची गरज आसा. म्हणटच ताचे खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव करता.